भाजपा सरकाराचो उद्देश हो भारताक विकसित करपाचो आसा। बायलां, तरणी पिळगी तशेंच सामान्य लोकांची उदरगत होच देशाचो विकास अशें विधान राज्यसभा खासदार आनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन केलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला भाजपा सरकारान ज्यो येवजण्यो जाहीर केल्यो ताचो सगळ्यांक लाव जावपाकूच जाय हाचो आमी पुराय यत्न करतले अशें तांणी घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत कळीत केलें। तांच्यांनी वेगवेगळे कनेक्टिविटी जी आसा म्हणजे नॅशनल हायवे आसतले, रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एअर कनेक्टिविटी हे सगळे सुरू केल्ले आसा आनी त्या लागून एक गेल्या 10 वर्साच्या ह्या तांच्या टर्मा भितर एक हिस्टॉरीक असो डेव्हलपमेंट ताचे करता आसतना मनशाचो विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चरूय डेव्हलप करप आनी हे सगळे करता आसतना विकसीत भारत 2047 हो संकल्प फुडें दवरून हे तांच्यांनी काम केल्लें आसा। हे आमचे राष्ट्रपतीजी हांच्यांनी आपल्या भाशणा भितर नमूद केलें आनी भारत देश हो विकसीत जर जावं जाय जाल्यार भारत देशा भितर डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ सेक्टर हे सगळे पळयता आसतना मनशाचोय विकास जावं जाय आनी त्यावेळी त्या मनशाच्या विकासाक लागणारे वेगवेगळे योजना ताचोच एक भाग आसा। कारण आमी म्हणटात की अंत्योदय म्हणजे ह्या समाजांतलो शेवटचो व्यक्ती, तो व्यक्ती समोर दवरून आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाक लागून काम करतात हे तांच्यांनी नमूद केल्लें आसा।